नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयची खबरो. पोलंडाची भेट सोंपून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे आयज युक्रेनची राजधानी कीव हांगासर आगमन जालें. कीवांतल्या भारतीय समुदायान तांकां येवकार दिलो. थंय प्रधानमंत्र्यांनी महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपलीं. तशेंच युक्रेन युद्धांत मरण आयिल्ल्या भुरग्यांच्या स्मारकाक भेट दिली. मोदी हांचे आयज युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांची भेट तांणी घेतली. झेलेन्स्की हांच्या वांगडा परस्पर सहकार्य वाडोवपा खातीर जाल्ल्या भासाभाशेन निमणें रूप दिवपा खातीर आपूण उत्सूक असून युक्रेनांत सुरू आशिल्लो संघर्श शांततायेच्या मार्गान सोडोवपाच्या मुद्द्याचेर आपूण भासाभास करतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी युक्रेनांत वचच्या पयलीं सांगिल्लें. युक्रेनात बेगीनूच शांतताय आनी स्थिरता प्रस्थापीत जातली असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायला. युक्रेनाकडेन 1992 राजनीतिक संबंध प्रस्थापित जाल्ल्या उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची युक्रेनाक ही पयलीच भेट आसा. मोदी हांच्या ऐतिहासीक भेटी खातीर दोनूय देशांतले संबंध अदीक घटमूट जातले अशी आस्त आसा. पयलो राष्ट्रीय अंतराळ दीस आयज देशभर मनयतात. ह्या दिसाची मुखेल कार्यावळ आयज दिल्लीन भारत मंडपांत जाली. ह्या कार्यावळीक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मुखेल सोयरो ह्या नात्यान हजर आशिल्ल्यो. ह्या वेळार राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी रोबोटिक चॅलेंज आनी भारतीय अंतरिक्ष हॅकेथॉनच्या जैतिवंतांक पारितोषिकां भेटयलीं. उपरांत उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन अंतराळ क्षेत्रांतल्या प्रगतीन दिल्ल्या योगदानाचो गौरव केलो. इसरो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. मैं गगनयान मिशन की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा. मुझे विश्वास है कि इन सभी मिशन के फलस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिनसे देश सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होंगे. आयज परवरेच्या राज्य शैक्षणिक प्रशिक्षण आणि संशोधन केंद्रात DIT आणि PME विद्यालयाच्या जोडपालवान राष्ट्रीय अंतराळ दीस मनयलो. ह्या कार्यावळीक शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे, NCERTच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर, विज्ञान चित्रपट निर्माते आणि अंतराळ संशोधन राकेश राव, DITचे प्राचार्य आणि शिक्षण खात्याचे उपसंचालक डॉ. उदय गांवकर आणि NCERTच्यो कर्मचारी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार DITचे शिक्षण प्रशिक्षणार्थ्यांनी राष्ट्रीय अंतराळ दिसा निमतान तयार केल्ल्या वंटी पत्रकाचे अनावरण NCERTच्यो संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी केलें. ह्या वेळार तांणी दूरदर्शनाकडेन उलयतना कार्यावळीची माहिती दिली. Today we were here to celebrate and commemorate the first National Space Day, and this was celebrated in collaboration of SCERT with DIT, Worldwide. Today we had a guest speaker, Rakesh Rao, a freelancer, a science researcher and a filmmaker, who deliberated and took us for the journey of the space. And to mark the occasion, our DIT students have also made some painting which is exhibited here, and this is how we commemorated and celebrated today's day of National Space. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग अमेरिकेच्या 4 दिसांच्या भेटीत आसात. संरक्षण मंत्र्यांच्या ह्या भेटीन भारत आणि अमेरिका सुरक्षा व्यवस्थेच्या संबंधात कराराचे सयो जाल्यो. ह्या करारांतल्यान परस्परांक संरक्षण सामुग्री दिवपाचे प्राधान्य आसतले. अमेरिके वांगडा असो करार करपी भारत हो 18वो देश आसा. दोनूय देशां मजगती संपर्क अधिकाऱ्यांचे नियुक्ती बाबतीत लेगीत सामंजस्य कराराचे सयो जाल्यो. सध्याच्या आणि ही काळातल्या संरक्षण विषयक संयोगा संदर्भात राजनाथ सिंग अमेरिकन संरक्षण उद्योगाबरोबर उच्चस्तरीय बसका घेतले. राजनाथ सिंग हांणी वॉशिंग्टनांतल्यान भारतीय समुदायाकडेन संवाद साधलो. भारतीय जनता पक्षाचे सदस्यता अभियानाची सुरवात 1 सप्टेंबराच्यान जातली. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष JP नड्डा हे सुरवेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका सदस्य करून या अभियानाची सुरवात करतले. गोंयांत ह्या सदस्य अभियानाची सुरवात दक्षिण गोंयांतल्या भाजपाच्या मडगांव कार्यालयांतल्यान सुरवात जातली. ह्या सदस्यता अभियानाची जापसालदारकी गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रभारी आशिष सूद हांका दिल्या. या कार्यावळीची सुरवात दीपप्रज्वलनांतल्यान जातली. अधिक माहिती जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सावयकर हांणी काल मडगांवांत दिली.
आयज जे मडगांवां हांगासर आमचे जे वर्कशॉप जाता हे अख्ख्या साऊथ गोंया खातीर आमच्या डिस्ट्रिक्टा खातीर आनी हांगासर आमची जी कॅम्पेन जी आसा ही कॅम्पेन आमची कशा पद्दतीन जातली आनी कशा पद्दतीन मेंबरशीप ड्रायव्ह अख्ख्या साऊथ गोंया भितर करपाचो आसा हे सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन डिस्कस करतले, तांकां एक्सप्लेन करतले आनी ह्या खातीर आयज जे वर्कशॉप आसा. आमी लास्ट टायम जी भारतीय जनता पार्टीच्या अख्ख्या गोंया भितर मेंबरशीप जाल्ली ती सादारणपणान 4 लाखाच्या वयर मेंबरशीप जाल्ली. आतां सुद्दां आमी जे टार्गेट दवरलेलें आसा हे टार्गेट जे आसा ते त्या मतदारसंघांनी सगळे आपल्या त्या पद्धतीन दवरतलेच. पूण त्याच बरोबर आमची भारतीय जनता पार्टीची फाटल्या परस जी जाली तेजे परस चड मेंबरशीप करपाचो आमचो सगळ्यांचो यत्न आसतलो आनी आमकां विश्वास आसा की ज्या पद्धतीन लोकांचो रिस्पॉन्स आसा, ज्या पद्धतीन सरकाराचें काम आसा, ज्या पद्धतीन आमचें नेतृत्व नरेंद्र मोदीचें काम आसा तें जर पळयत जाल्यार निश्चितपणान लोकांचो मोठो पाठिंबो ह्या मेंबरशिपीक मेळटलो. पोयशे साहेबांचे एक्सपोजन निमतान राज्य सरकार बेगीनूच एक वेबसायट पोर्टल आणि चर्चीचो फोटो लॉन्च करतले. ताका लागून गोंयांत येवपी भाविकांक नोंदणी करप सोंपें जातलें. हो सुवाळो 21 नोव्हेंबराक सुरू जावन 45 दीस चलतलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. फर्स्ट टाइम आमी वेबसायट पोर्टल अलॉंग विथ द चर्च वी आर लॉन्चिंग विदिन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाइम सो दॅट एवरी पिलिग्रिमेज विल रजिस्टर्ड so that we can facilitate to them for all purpose, for the accommodation purpose, for everything जे ताका जी मदत जाय ती आमी दिवपाक शकतले. ताज्या खातीर तेय बी आमी ह्या फावटी रजिस्ट्रेशन करून घेता. नियोन आनी मास हे 21 नोव्हेंबरांतल्यान सुरवात जाता. 45 डेज हो इव्हेंट चलतलो आनी माविनान सांगल्या त्या प्रमाणे दिस इव्हेंट विल बी द इंटरनॅशनल इव्हेंट सो दॅट जो VVIP जाता ताका VVIP खातीर आमी जी फेसिलिटीज दिवपाक जाय, जो प्रोटोकॉल दिवपाक जाय आमचे कडल्यान तो ताका प्रोटोकॉल आनी त्या पद्दतीन ताका तितको प्रोटोकॉलूय दिलो वतलो. आनी एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणजे हांव योगायोगात म्हणटा की म्हाका हें सांगता आसतना खूब बरें दिसता की 3 फावटी भारतीय जनता पार्टीचें सरकारूच हें खूब बरें होस्ट करता. टॅक्सीकारांचे सध्या जे मोपा आंदोलन चल्ला ते पॉलिटिकल मोटिवेटेड आसा. टॅक्सीकारांच्यो खुबश्यो मागण्यो मान्य जाल्यो आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी टॅक्सीकारांचे इशू हे टायम टू टायम म्हज्या सरकारान सोडयल्ले आसा. हाजो म्हाका अभिमानूय आसा कारण आतांच असेंब्ली जाली आनी असेंब्लीच्या सेकंड लास्ट दिसा आमी सगळ्या MLAंची मिटींग घेतल्या. सगळे MLA बी एग्री जाले इन्क्लुडींग द लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी ऑल पार्टी सगळे एग्री जाले की एवरीवन शूड कम ऑन द एग्रिगेटर. हाजेर पयलीं म्हटलें सगळे एग्री जाले. त्या खातीर हांव सगळे आमदारूय बी तेजेर एक एग्री जाले एग्रिगेटराचेर येवचे आनी तेज्या उपरांत आमी तेंचे बरेचशे इशू इन्क्लुडींग द मिटर म्हणजे हो काडचो आनी तांकां एप बेज मिटर दिवचो. इफ दे आर कमिंग ऑन द एग्रिगेटर तांकां एप बेज मिटरूय दिवचो जेणे करून तांकां एवरी टायम रिन्युवला खातीर एक कितें तरी 5,000 रुपया 4,000 रुपया भरचे पडटा ते भरचे पडचे ना. मागीर आमच्या वेट्स एंड मेजर्स हाज्या खातीर कितें तरी 300-400 रुपया भरचे पडटा तेय भरचे पडचे ना. बट ऑल दो दे वॉन्ट्स टू कम ऑन द एग्रिगेटर आनी आमी तांकां एप बेज एग्रिगेटर दिवपा खातीर तयारूय जाला. दिल्लीतल्या केंद्र सरकाराच्या अखत्यारीतल्या इस्पितळांतल्या निवासी डॉक्टरांनी तशेंच निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेन संप फाटी घेवपाची घोषणा केली. हातूंत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रुग्णालय, सफदरजंग रुग्णालय आणि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज सयत दिल्लीतल्या केंद्रीय सरकाराच्या इस्पितळांचो आस्पाव आसा. सर्वोच्च न्यायालयान केल्ल्या उल्ल्याक प्रतिसाद देत संघटनांनी संप फाटी घेतला अशें म्हळें. कोलकात्यातल्या आर्जीकर वैजकीय महाविद्यालय रुग्णालयात घडिल्ल्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन तसेच देशभरातल्या भलायकी सेवा कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या समस्येकडे लक्ष दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे उपकार मानले. खेरीज समस्यांचे त्वरित निराकरण करपा खातीर राष्ट्रीय कृती दल स्थापन करपाच्या आदेशाबद्दल समाधान व्यक्त केले. इतल्या मजगती आयज आर्जीकर वैजकीय महाविद्यालयाचे आदले संचालक डॉक्टर घोष आणि 4 दोतोरांचो पॉलिग्राफी टेस्ट जावपाची शक्यताय आसा. अमेरिकेन उपाध्यक्ष कमला हॅरिस हांणी अध्यक्षपदाची वेंचणूक लडोवपाचो प्रस्ताव औपचारीकरित्या स्वीकारलो. चिकागो हांगासर डेमोक्रेटिक मेळाव्यान काल तांणी घोषणा केली. अमेरिकेन एकठांय हाडपा खातीर अमेरिकेच्या भविश्या खातीर वेंचणूक लढप हेच आपले एक उद्देश आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें.
अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष जो बायडन हांणी अध्यक्षपदाच्या सर्तींतल्यान फाटीं सरिल्ल्यान डेमोक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार म्हूण भारतीय वंशाच्यो कमला हॅरिस हांचें नांव जाहीर जालां. हॅरिस वेंचणुकेंत जैतिवंत जाल्यार त्यो अमेरिकेच्यो पयली बायल मनीस थारतली. भारताच्या दादल्यांच्या क्रिकेट संघातल्या इंग्लंड दौऱ्याचो कार्यक्रम काल जाहीर जालो. रोहित शर्मा हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय पंगड फुडल्या जून म्हयन्यांत इंग्लंडान 5 कसोटी सामन्याच्यो मालिका खेळटले. हे खेळ लीड्स, बर्मिंघम, लंडन आनी मँचेस्टर हांगासर जातले. भारतीय बायलां क्रिकेट पंगडाच्या कार्यक्रमांची लेगीत घोषणा जाल्या. हरमनप्रीत कौर हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय बायलांचो क्रिकेट पंगड फुडल्या वर्सा म्हळ्यार जून आनी जुलय 2025 इंग्लंडाक 5 T20 आनी 3 एका दिसाचे खेळ खेळटले. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.